अरे जो न खर्च हो यात झालं यो माहिती दिली आज कित्याक मेळपाक कितें एका कंप्लीट ओपन करपाक घेवया आनी काय ना चडशे हेचेर काय ना हेतून आमकां बिझनेस आमचे सगळे ठप्प जावपाचे आहा गोंयकारांचे कळ्ळें न्हू आनी हे पळय केले तो फिजिबल ना कित्याक पॉप्युलेशन आमचें कमी आहा आनी ट्युरिस्ट ऑफ सिजनान तुका ट्युरिस्ट मेळपाचे ना आनी लोकल एफोर्ड करूंक शकना टॅक्सी कळ्ळें न्हू तेका लागून म्हाका कंप्लिटली आमी सगळे ओपोज करूंक सोदता आमचे गोंयचे नीज गोंयकार पळय आहा ते कंप्लिटली ओपोज करूंक सोदताय. बरें तुमी खंयसरल्यान येयल्या? हांव बार्देश एरिया कांबोर्ली. म्हजें नांव आनंद. तेका लागून तुमी ऍप एग्रिगेटराक ओपोज करता का की जितले पळय हे येवपाचे आहा आमचो पयलीं हेका ओपोज जातलो आमच्या गोवा मायल्साक आनी आतां आमी हे कॅब एग्रिगेटर येवपाचे आहा सपोज ओला उबर आनी कितें जायते एप येवपाचे आहा तांकां कंप्लिटली ओपोज जावचो आहा आमी ताका हे करूंक शकना कळ्ळें आमी आमचें अस्तित्व काबार जाता जे पळय नीज गोंयकार आहा तेंचें अस्तित्वच काबार जाता तेका लागून आमचो हेका कंप्लिटली ओपोज आहा. हांव नॉर्थ आनी सावथ गोवाचो एक मेंबर म्हणून उलयतां. थँक्यू.
आयज ऑब्जेक्शन घालपाक गेले कितें इशू ऑब्जेक्शन इतल्याच गजालीक आसा प्लीज गव्हर्मेंटान मागिल्ले की ऑब्जेक्शन घाला म्हणून 20-30 डेजाचो टायमींग दिल्लो ऑब्जेक्शन फायल कर म्हणून. सो ते स्मुथली आमी ऑब्जेक्शन घालपाक आयिल्ले. आमी अशें न्हू की आमी हांगासर मारपाक आयल्या कोणाक काय फोडपाक आयल्या जावं हांगासर कितें दंगा करपाक आयल्या. वी आर गोवन. आमी सुशेगाद गोंयकार आनी आमी ते तसले करपाक येवना. प्रत्येक जाण आपलें एप्लिकेशन घेवन आपलें एप्लिकेशन व्हरून सबमीट करतले आनी आपलें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून सांगतले. ह्याच गजाली खातीर आयले आमी हांगासर. व्हडलें कांय ना. आयज इतको पुलीस फोर्स 163 सेक्शन पळय किया हांवें त्या दिसूय सांगला मेले जाल्यार आतांच मारपाचे. भितर वचून तरी खावया. व्हरोदी न्हू भितर. कित्याक फाल्यां 10 फावटी जर ते येयले म्हणटूक एग्रिगेटर येयले म्हणटूक एकामेकांची झगडी जातली, एकामेकाची कंप्लेनी जातली, एकामेकां वांगडा वाद जालो. तेच्या पयलीं आतांच व्हरून दवरून न्हू सगळ्यांक. कांय इश्यू ना. पोटा खातीर जर भितर पडटा आनी पोटा खातीर जर आमी हे करूं शकता जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां व्हरू दी भितर. कांय इश्यू ना. पूण कितें आसा एक तुमकां सांगता पुलिशेची मरे हांगासर कांयच मिस्टेक ना. तांकां जशें वयल्यान ऑर्डर येता पळय तांकां ते फॉलो करचें पडटा. एका उडे रे भितर, तेका उडे रे भितर, ते कर रे हे कर, हे करचें पडटा तांकां. पूण तेंची हांव मिस्टेक म्हणना. तेंची ड्युटी ते करता. अशे कितलेच ऑफिसर अशे इनोसंट ऑफिसर आसतले, बरे ऑफिसर आसतले तांकां मजबुरी हांगा येवन हे करचें पडटा. इतलेंच हांव सांगता. बरें पूण म्हाका सांग तेतना कितले ऑब्जेक्शन घालतले तुमी आतां? पळय मरे आतां ऑलमोस्ट आमचे सगळे जाण येता वाटेक आसा. 2:30 टायमींग दिल्लो. ऑब्जेक्शन हे आज फाल्यां परवा रेग्युलर ऑब्जेक्शन वतले टील 10-15 तारीख पर्यंत. मोस्टली तुम्ही पळोवंक वचत जाल्यार म्हाज्या हितून तरी एटलीस्ट 8-10 हजार वचपाक जाय. तशें आमी टार्गेट दवरला आनी अख्खे गोंयभर टॅक्सीकारांक सांगला तुम्ही ऑब्जेक्शन हे करा म्हणून. कित्याक तुमी 27,000 15,000 जरी टॅक्सी जाल्यार एकट्याकडे 3-3, 4-4, 2-2 टॅक्सी त्यो धरून त्यो तितल्यो जाता. पण जे ओनर आसा पळय तेजे लेस आसून जर एक 10,000, 8,000 या 15,000 वॉटेवर इट इज तितली तरी एप्लिकेशन वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बाबूशान स्टेटमेंट गेल्लो हांवें आतांच सांगला न्हू. हांवें आत्तां सांगला रेंट कारा खातीर हे जायना. हे तेंचे गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. रस्ते सारखे ना. ह्या गजाली खातीर हांगा एक्सिडेंट जाता. आनी तेणी जो स्टेटमेंट केला हो फकत आमच्या टॅक्सीकारा भितर रेंट बायक आनी रेंट कारा भितर ही झगडी लावपाचो प्रश्न आसा. आनी आमी हे कशें जावपाक दिवचे ना. सगळे आमी एक आसा आनी एक रावतले. आनी तांकां जर अशें दिसताले जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं लायसनां इश्यू कित्याक केला तर? लायसनां तेन्नाच बंद करपाची आसली न्ही. लायसनां इश्यूच करपाची नासली. आज ते मोदी झगडी लायता पळय ही कारस्थानां आसा. हे कारस्थानाक आमी बळी पडचे ना. अरे लॉस जायना रे. अरे पळय इफेक्ट जाता कसो हाडा मरे. इफेक्ट जाता. आमी तेंचे कडेन मागिल्ले कशें मागिल्ले की रेंट कार आसा पळय ते एअरपोर्ट दिवं नाका म्हणून. आतां कितें तांकां परमिशन मेळ्ळा पळय रेंट कार व्हरून दिवपाच्यो थंयसर खंय एअरपोर्टार अशें म्हणून आयकलां हांवें. बट कशें आसा फायनली आमी भाऊ तेंच्यांनी आमचें चिंतपाक जाय आमी तेंचें चिंतपाक जाय. कळ्ळें तुका. आतां हे हांवें बाबुशाचें कित्याक म्हटलें तेणी सांगलें एक्सिडंट जाता म्हटलां म्हणून. एक्सिडंट हो तेंच्या खातीर जायना. एक्सिडंट हो रोडा खातीर जाता. एक खणला पळय ही स्मार्ट सिटी पळयात वचून. ही स्मार्ट सिटी कितली आसा पळय ती. आनी तेज्या वयल्यान तुमकां कळटलें खरें कितें आनी फटींग कितें. अरे कोण सपोर्ट केल्लो जाल्यार कॅबिनेट मरे ते. कॅबिनेटान सपोर्ट केलो जाल्यार तेन्नाच ते भायर उडोवनाका आसले. गोंयकारांचे चिंतपाक नाका आसले. तेंच्यांनी गोंयकारांचे चिंतलेले जाल्यार आयज कॅबिनेटान पास जावचे नासले न्ही रे. आयज ती फोटा मायल्सूय येवपाक नाशिल्ले न्ही रे. ती कशी आयली तर. सो कितें म्हणटा ती झगडी ती चालूच उरता. बाबा आम मरे बेतलबाद दिसो येयले आनी जायतीं वर्सां आमी टॅक्सी हाडल्या झगडाय म्हणजे आमकां बिजनसूय मेळना आनी सोका उणें मोटलाक वयन भाडें मारताय आनी गोवा मायल्स येताय आनी भाडी घेवन वयताय आनी आमकां सुकोवं पडटा. हे सरकाराक मागता मातशें आमगे सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व करचें आनी बंद करचें. ओके आतां कितें ऑब्जेक्शन दिला तुमी? ऑब्जेक्शन म्हळ्यार सगळें पेपर वर्क करून हाडून दिलें. आतां हांग बेतलबाद दिसो हिंग गेले पणजे येयले जावन वच जावं बायकान येयले वच जावं स्पेशल बास्कोन येयले. अशें तेंका सरकारान आमगे उतरां आयकून आमचें बंद करचें आनी आमकां बिजनसूय कांय ना ही पाडी. इश्यू कितें हाडा मरे. सरकारान एक गायडलायन्स काडल्या कळ्ळें तुका. गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स आनी ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्ट करपाक ऑब्जेक्शन घालपाक आयज आमी हांगा येयल्या. आमचे सगळे टॅक्सीकार येयल्या. सो हांव मागता आयज ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर जे गोंयान आहा
तितक्यांचे धंदे सोंपपाचे आहा, सो तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन करपाचें. प्लस गोंयच्या जनतेनूय आमकां सपोर्ट करपाचो, निमाणे धंदे गोंयकाराचे आनी गोंयकारपण जिते दवरपाक. कित्याक मरे हे गायडलायन्सा प्रमाणे फाल्यां कोणूय येतले, कोणाचे कोणूय येतले आनी हांगा धंदो करतले. ओला, उबर, रॅपिडो, स्विगी, आमचे झुमकार, ड्रायव्ह जी सगळ्यो कंपनी येतल्यो त्यो येतल्यो. फाल्यां कोणाच्यो कोल्हापूर जावं पुना जावं बेंगलोर कोणाचे ऑफिस आहा तेंच्यांनी सब ऑफिस हांगा घालून 50 गाडी 100 गाडी चलोव येता. तसो कायदो आहा हितून. पण हे कायदो ही जी पळय गॅझेट आहा न्हू, ही गायडलायन्स स्क्रॅप जावंक जाय आनी विथड्रॉ जावंक जाय म्हणून आमी सगळ्या आमदाराच्या म्हणजे प्रत्येक टॅक्सीकार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आपापल्या आमदाराच्या हातीन वयता तेंचो सपोर्ट मागपाक. आनी आयज आमचे भुरगे हांगा जे पळय सरकारान गॅझेटीचेर ऑब्जेक्शन मागला विदिन 30 days. सो आयज ते करपाक सरकार येयले आहा. बट हे ऑब्जेक्शन करपाक येयले आनी सरकाराची यंत्रणा इतकी भियाले. आय डोंट नो वॉट्स गोईंग ऑन, कितें जालां तेच कळना. म्हणजे संविधाना प्रमाणे आयज आमकां ऑब्जेक्शनूय घालपाक मेळना काय दिना अशें कांय चलना. हे दिसता पळय, तुमी पळयला आसतले पुलीस फोर्स डिप्लॉय केला इतको तो सरकारान. कित्याक लागून केला कोण जाणा. पण हे सगळे टॅक्सीवाले इंडिव्हिज्युअल येयले न्ही, सगळे टॅक्सीवाले इंडिव्हिज्युअल आनी तो आमचो रायट. कळ्ळें तुका. तुम्ही जर संविधाना प्रमाणे जर आमचो रायटूय जर तुमी आयज जर काढून घेवंक सोदता आमचे कडल्यान, नाल्यार आमचो स्ट्रीक हेचेर ओपोज आसतलो न्हू. आमी फक्त ऑब्जेक्शन घालपाक, आमी हांगा काय प्रोटेस्ट एज्युटेशन कितें हे मोर्चा घेवन येवंक ना. आमी फक्त आमचे टॅक्सीकार भाव येयल्या फक्त ऑब्जेक्शन करपाक. हांव न्ही प्रॉपर म्हाज्या नांवार ऑब्जेक्शन घातला. कशें घडलें पळय, कशें आहा, सरकाराक जाय कॉर्पोरेट लॉबी हांगा हाडलेली गोंयांत, प्रायव्हेट प्लेयराक हाडलेले जाय. तेका लागून कोण आवाज उठयता तेचो आवाज बंद करपाक 2 दीस पयलीं तुमकां पयलें आसतलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली. कोण आवाज उठयता पळय तेंचेर केशी घालप चालू आहा. आनी कोण आवाज उठयता पळय आनी कोण ऑब्जेक्ट करून येता तेका लागून पुलिसूय फोर्स लायल्लो जालो आहा. तुमकां दिसता आसतलें कितें चल्लां ती. म्हणजे कितें ही हुकूमशाही चल्ल्या आनी हुकूमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी टुरिझम स्टेक होल्डर, आमी टुरिझम हो गोंयांत वाडयला. गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिपी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो, ट्रायब येयल्लो हिपी ट्रायब, तेन्नाच्यान आमी हो टुरिझम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसतली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता. म्हणजे तुमी हे धंद्याचं प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदतात आनी तुमी अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. आमी फॉर लास्ट 7 years बेस्ट टॅक्सी गोवा माणसांना झगडटा. फिजिबलूच ना. जर फिजिबल आसल्यार आमी तांकां जॉईन जातले. फिजिबल ना गोश्ट तेच्या कडेन झगडटा. आयज सरकार जाता तितले सगळे कॉर्पोरेट लॉबी सगळे एग्रिगेटरांक गोंयांत हाडूंक सोदता. सो तेचो आमचो स्ट्रिक्ट ओपोज आसतलो. आनी हे ओपोज करतना आमकां गोंयच्या जनतेचो सपोर्ट जाय. आमकां मिडियान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा. तुमच्या आदाराचेर आमचो लढो चालू आहा आनी मरेपर्यंत तो चालूच आसतलो. जर सरकार हे धंदो सोंपोवंक सोदता, आमी मरतले, आमी मरोन वयतले, बट आमी सरकाराची हुकूमशाही केन्नाच सोंपोवंक दिवचो ना. कशें आहा, खंयचो कोण ब्युरोक्रेट्स येतलो, IAS ऑफिसर येतलो आनी हांगा आपल्याक जाय तो कायदो करतलो. आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत गुलाम करूंक सोदता. आयज आमकां आफ्रिकेचे स्लेव सोडपाची गरज ना. ह्या IAS आहा पळय अभिषेक परिमल, ताका हांव सांगूंक सोदता तूं पळय कितें हाडटाय, दॅट इज रॉंग, दॅट इज टोटली रॉंग. तूं येतले खंयची पॉलिसी हाडटले गोंयांत लावंक सोदताय, जावचें ना. तुका अरुणाचल प्रदेशांच्यान पळय धाडून घातला सरकारान, तशें जातलें काय दिसता. हे कंडिशनूच तशें आहा. सो म्हाजो रायट आहा, आमचो रायट आहा ऑब्जेक्ट करपाक. म्हाका सांगता, हांव सांगता की गव्हर्मेंट यंत्रणांक आमच्या भुरग्यांक जे ऑब्जेक्शन करपाक गेले तांकां ऑब्जेक्शन घालपाक दिवपाचें सुरळीतपणे. आमचे गोंयचे सगळे टॅक्सीकार येयले आनी स्टील टायम, वी हॅव गॉट टायम. अजून 10-15 दीस आहा. आमचे भुरगे येतले, ऑब्जेक्शन घालतले. एज पर दीस गॅझेट, एज पर दीस गॅझेट 20 तारखेर तेंच्यांनी रिलीज केला. सो टील दीस 20th आमकां रायट आहा ऑब्जेक्शनाक घालपाक. ऑब्जेक्शनाक घालतले, वॉयस रेज करप चालू आहा आमचो आमदारांकूय. कित्याक हेका पॉलिटिकल सोल्युशन ना. तुमी एक खंयचो तरी ब्युरोक्रेट्स IAS येतलो आनी आमकां हांगा फोंडान घालूंक वयतलो, तशें जावचें ना. कित्याक तुमी IASची जर हिस्ट्री काडूंक वचात तुमी पळयतले हेका अरुणाचल प्रदेशांत सुद्दां धांवडलो ना. हे कोणूय येतले खंयचे खंय करतना आयज आमकां गोंयकारांक सोंपोवंक सोदतात हे. सो प्लीज सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. तुमी मिडिया आमकां सपोर्ट करतात, आमकां खबर आहा. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. टुरिझम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. पयलीं मरे गोंयांत जी पळय गोंयांत जाता पळय पायलटाची, गोंयांत ओन्ली द गोवा इज द स्टेट जर पायलट म्हणून आहा ते पायलट पयलीं सोंपतले. हे स्विगी झोमॅटो वाले रॅपिडो डावनलोड करतले आनी भाडी मारतले. सो सगळ्यांचो अस्तित्व हे गायडलायन्साचेर डिपेंड आहा. आमी टॅक्सीकारूच सोंपतले हे न्हू, टुरिझम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर सगळेच सोंपतले. फाल्यां कोणाचे कोण येवन धंदे करतले आनी आमचे धंदे सोंपयतले. कितले आमदारांक मेळ्ळे अजून मेरेन? प्रत्येक मतदारसंघांच्यान प्रत्येक जाण आपल्या आमदाराक मेळ्ळ्या. जो आमदार आमकां सपोर्ट करता तो आमदार 27 जितो उरतलो. जर आमी मेले ना ते आमदारूच सोंपतले, तुमकां गॅरंटी दिता. कोस्टल बेल्टाचे तरी जंय आमचो कमांड आहा, जंय आमी आहा, आमची मेजॉरिटी आहा. कशें हाडा कोस्टल बेल्टार तुमी वचात फ्रॉम आरांबोळ, नॉर्थाचे सांगता हांव नॉर्थाचो, फ्रॉम आरांबोळ टू शिकेरी, हो धंदो प्रत्येक घरान आहा.
प्रत्येक घरान आसलेलो एकूच धंदो आहा आनी हो गोंयकाराच्या हातीन उरला आनी हो जितो उरोंक जाय म्हणून आमी ती लढाई. तुम्ही फाल्यां तळीपार काढले म्हाका जावं हिस्ट्री शीट काढले म्हाका शूट सुद्दां हांगर केलो न्हू. आय एम रेडी टू डाय बट धंदो लोकांचो गोंयकाराच्या हातीन उरोंक जाय. तुमच्या आमदाराक मेळ्ळा मायकल लोबोक मायकल लोबोक मेळोंक ना तो भायर आसलो आउट ऑफ कंट्री आसलो तो दिनाला लोबो आहली बट आमी ताका वचून मेळटले 100% मेळटले कित्याक आयज आमकां सगळ्या आमदारांचो संघटीत सपोर्ट जाय. आमी ताका लागून आयज जाण तुमी पळय आसले पणजे सगळ्या आमदारांकूय मेळ्ळो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांचो अपॉइंटमेंट दीत आमी 100% ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय मेळटले कित्याक आमकां सोल्युशन जाय. आमी सीएमाकूय मेळोंक रेडी आहा. सीएमान आमचें सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक ही गॅजेट गायडलायन्स तुमी वाचल्या काय देव जाणा. ही गायडलायन्स वाचीत नाल्यार कळटलें तुमी गोंयकार पण सोंपतले आनी गोंयकार सोंपतले. रस्त्यार तुमकां गोंयकार हे दिसचेच ना. ऑब्जेक्शन येते दिले तुम्ही रिसिव्ड घेतल्या रिसीव कॉपी घेतला कितें तुम्ही इंडिव्हिज्युअल तुमच्या नावान केला आमच्या इंडिव्हिज्युअल नावान घातलेले आसा. कितें एक्झॅक्टली कित्याक ही प्रोपोज गायडलायन्स आसा न्हू ही बेसिकली मरे सेंट्रल मोटर व्हेकल गायडलायन्स कॅब एग्रिगेटर आहा तेजी कॉपी पेस्ट गायडलायन आनी आमी पळय जे म्हणटा इट इज नॉट फिजिबल वेरियस कंडिशना खातीर तुका खबर आहा फिजिबल ना. लास्ट टायम आमची हांगा मिटींग जाल्ली तुमी कव्हर केल्ली ती मिटींग सो त्या मिटींगेक आमी डायरेक्टराक क्लियरली दाखोवन दिल्ली हे पॉयंटा खातीर हे फिजिबल ना म्हणून. सो तेणें कितें सांगलेलें ओके आय कन्सिडर दीस पॉयंट आनी हेजेर आमी मिटींग घेवया आनी हेजेर इवन इनफॅक्ट आमी सांगलेलें ताका सर पळय सिरीज ऑफ मिटींग घेवन एकदाचो इश्यू सॉर्ट आउट करया कित्याक खूब वर्सां जालो इश्यू शिरकोन उरला आनी तेणें तेंच सांगलेलें. बट हांव नको कितें जालें तें ऑल ऑफ सडन आमच्या वांगडा आनी मिटींग जायनासतना ही गायडलायन आतां प्रोपोज गायडलायन पब्लीश जाल्ली आसा आनी फॉर 30 days ऑब्जेक्शन सजेशन ओपन दिल्लें आसा. हेजो आमी आमचे सगळे टॅक्सी ऑपरेटर हाका ओपोज करता. दिस इज नॉट फिजिबल. कितले टॅक्सीवाले ऑब्जेक्शन घालतले जो एस्टिमेट या आयज की एक 2-3 हजार लोक जावशा जे आमकां ह्या आसा एक 2-3 हजार लोक आयज सबमीट करतले कशें तरी दिसता. आयज करता आनी ओवरऑल एक 5-6 हजार तरी 10,000 काउंट जावतलो तो एक म्हयनोभर आसा.